नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो योगा हांव गौरीश परब आमोणकर. गांवगिरे वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो. ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. बेकायदेशीर पद्दतीन जमीन कब्जावन तुमी कितें करपाक सोदतात? गोंयच्या एकवटाचो सरकाराक प्रश्न. सावर्डेच्या आम्या उदक गांवांतले नळ फाटल्या कांय दिसां सावन सुक्यार. सरकाराची आश्वासनां थरली फटीची. 16,000 लिटर उदका बदला 1600 लेगीत मेळना उदक. थळाव्यांनी उक्तायली तिडक. खांडेपारा फुटली उदका पायपलायन. हजारांनी लिटर उदक व्हांवून गेले फुकट. गोयच्या अनुसूचित जमाती खातीर राजकीय आरक्षण दिवचे. ऑल गोवा एसटी संघटनेची मागणी. आणि निमणी सोलर फेरीबोटीक जाली सुरवात. पयल्या म्हयन्यात प्रवाशांक दितले फुकट सेवा. न्हय येरादारी खात्यान दिल्या म्हायती. आणि आता खबरो विस्तारांत. वेळसांव चलपी रेल्वे रुळांचे दुपेटीकरणाचे काम ज्या नेटान चलता ते पळयले जाल्यार कायदो आनी सुवेवस्था पुराय तरेन कोसळपाक लागले अशें मत गोंयचो एकवट संघटनेचो वांगडी ऑरव्हील रॉड्रिक्सान परगटायला. थळाव्यांनी तशेंच ह्या जमीन धन्यांनी ह्या प्रकल्पाचो निशेध करून लेगीत सरकार हातूंत लक्ष घालना. आरव्हीएनएलान दिल्ल्या परवानगेच्या आदाराचेर ह्या कामाक सुरवात जाल्या आनी ते बंद करपाक मेळना अशें पुलीस म्हणटात. देखून थळाव्यांच्यो जमिनी कब्जावन हो सरकार सिद्ध तरी कितें करपाक सोदता काय असो प्रश्न ऑरव्हिलान उपरासला. आयज आमी हिंगा चोयता की टोटल देर इज अ कोलॅप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. इट इज कमिंग टू दॅट नाव. पीपल आर एजिटेटेड. ऑथॉरिटीज मस्ट अंडरस्टँड दॅट whichever the authorities there, the central government or whoever, they cannot at their will enter heritage areas and ancestral properties and do construction without even intimating the owners. They are encroached, criminally trespass and encroached these areas. And today what we see is gross violation of every act in the land. Now what are these laws for? Let us be like the Wild West. That is what the government I think is thinking. कोणाच्या घरांत येता केन्ना जायत्या फोडणीता. The PSI was here. We appealed to him to at least ask the RVNL to maintain a status quo. He's saying no. I have got instruction from my higher ups from the deputy collector not to stop any work. When the land is violated, the deputy collector is also supposed to be part of he's a government servant. He has to come and to look into these issues. He has to come on the ground, not sit in his office and decide what matters for the public, local population. And so, जोऱ्यान काम चलता हिंगा वेलसांव. प्रायवेट प्रॉपर्टी एनक्रोच करून झाड कातवले, माड आले हिंगा, माड उडयले, नाच केले. माड देखून नाही. एक पॅड दिसपना माडाचें. एक लायन याचो लायन आले ती माड उडयली, झाड उडयली. हांव म्हणटा कितें चलना. हर घर जल येवजणे खाला गोंयच्या सगळ्या वाठारांत नळ जोडणी दिली. पूण मजेची गजाल म्हटल्यार कांय वाठारांतल्या नळांक उदकूच येना. सावर्डेच्या आंब्या उदक गांवांतले नळ फाटल्या कांय दिसां पासून सुक्यार पडिल्ले आसा. नळ चालू केल्या उपरांत नळांतल्या उदका बदला वारो मारता. जानेवारी सुरू जाता थंयच आसा गोंयच्या साबार वाठारांत उदकाचो उणाव दिसून येवपाक लागला. सरकारान 16,000 लिटर उदक फुकट दिवपाची घोशणा केल्ली. पूण कांय वाठारांतल्या लोकांक 16,000तले 1600 सुद्दां लिटर उदक मेळना अशी लोकांनी खंत उक्तायल्या. एका सायडीन सध्या म्हादय वाचयात आनी म्हादय कर्नाटकाक दिवं नाका म्हणून आंदोलनां चालू आसा. दुसऱ्या वाटेन हांगा लोकांच्या घरादारान नळ सुक्यार पडिल्ले आसा. लोक उदका खातीर वळवळे काडटा. फाटींच पेडणे वाठारांत अशीच एक गजाल घडिल्ली. पेडणेचे थळावे बायलां रस्त्यार कळसुल्यो घेवन देंविल्ली. आनी आयज ही पळया सावर्डेची गजाल.
सावड्डेच्यो बांयो सुद्दां सुकोन गेल्ल्यो आसा. उदकाक लागून अशे वळवळे सध्या गोंयांत चालू जाल्ले आसा आनी एका सायडीन व्हडली व्हडली आंदोलनां जाता म्हादय वाचय म्हणून. आतांच जर गोंयांत ही परिस्थिती जाल्यार फुडें जर म्हादय कर्नाटकांत गेली जाल्यार गोंयचेर कितें हावळ येवपाक शकता ही परिस्थिती तुमी पळया. हांगासर सावड्डे हांगासर ही गजाल आसा. लोक उदका खातीर वळवळे काडटा. लोक 16,000 सरकार 16,000 उदक फुकट दितले म्हणून आश्वासनां दिता पूण लोकांचे नळ सुकोन गेलेले आसा. 1600 सुद्दां लिटर उदक ह्या लोकांक मेळना. अशी ह्या सावड्ड्या गांवची परिस्थिती पळया. कळसुल्यो सुक्यो आसा तेंच्यो. एकदा आमकां उदकूच ना आनी आसलें जाल्यार 5 बसू उदक आसता आनी ना जाल्यार आतां पळय उदका हांव येयलें आतां उदक ना आनी पयर ताका बील घेवन येयलें पळय ताका हांवें सांगलेलें बाबा आमकां उदक अशें अशें आसा मेळत ना उदक मरे अशें म्हणून. तो म्हणपाक लागलो तूं वचोन मगे ऑफिसान वचोन सांग. म्हळ्यार हांवें म्हणलें कितें हांव आनी एकटें खंय वचो ऑफिसान वयता जाल्यार सगळ्या लोकांनी वचूं जाय न्हू. मागीर आमी कितें करता उदक ना जाल्यार बांयचें उदक हाडटा. बांयचें उदक आतां सकयल पावना मागीर कितें करपाचें. कितले दीस आसना उदक ना जाल्यार बीन उदक ना जाल्यार एक 4-5 दीस तरी उदकूच ना. आसलें जाल्यार दिसभर उदक आसता आनी हें पळय आतां उदक ना. आमचें आंब्या उदक हें 70-80 वर्साचो गांव. हें गांवाचें नांव आंब्या उदक. हें फक्त नांवा पुरतें आंब्या उदक. हांगा आंबेय ना आनी उदकूय ना. कितलेशे वर्सांनी म्हणजे 60 वर्सांनी आमकां संदीप पावसकर हेणें ही पायपलायन आमकां दिली. पूण पायपलायन दिल्या खरी पूण 2-3 दीस उदक आसना आनी उदक येता तें सुद्दां स्लोली येता बारीक येता. तें आमकां उदक पावना सारकें मेळना. तेन्ना कृपा करून आमचे ती टाकी बांदली ती टाकीचें उदक हांगासर सोडचें आनी मोठी पायपलायन घालून आमकां भरपूर उदक दिवचें जेणे करून आमकां न्हावपाक धुवपाक झाडां पेडां उदक घालूंक मेळटलें. कितें करूं हांव उदक ना खंय तरी हांगा येयलेलें उदक ना थंय येयलेलें उदक ना. टँकरीचे म्हाका भरपूर 2 बॅरलां भरून दिताले आनी ती दुसरी येयसर म्हाजें भरपूर शिकोनूय बी हांव कितें केळी पान रोयतालें आनी आतां केळां सोडून म्हाका न्हांग आनी उमळूंक म्हाका उदक मेळना. आतां कितें करूं तें सांग. उदकाचे त्रास म्हणजे 9:30 बीन आमकां नळ येता पूण सामको बारीक येता. हें बॅरल भरपाक हें कमीत कमी 10-12 मिनटां लागता. पयलीं 5 मिनटां 3 मिनटां 4 मिनटांनी भरतालें. इतलें बारीक उदक येता आनी पयर 2 दीस उदकूच येना. 2 दीस येयला 1 दीस येना. सांजचे 3 जाले म्हणटकीर उदीक भरपाचेंच ना. उदीक येयच ना. प्रॉब्लम इतलो उदकाचो आमकां हांगसर. उदीक हें चालू जाल्यार तें बरें येतालें. आतां हे म्हयने बरे सामके त्रास जाले आमकां उदकाक लागून. पळयात एका सायडीन सावड्ड्या आंबे उदक ह्या गांवांत लोक उदका खातीर वळवळे काडटा. दुसरे वाटेन म्हादय वाचोवपा खातीर गोंय सरकार प्रयत्न करता. आतां खांडेपार वाठारांत रस्त्या कुशीक उदकाची पायप फुटिल्ल्यान हजारांनी लिटर उदकाची नाशाडी जाल्ली आसा. सोमारी सकाळीं एका गाडयेन उदकाच्या चेंबराक धपको दिल्ल्यान पायपलायन फुटपाची ही घडणूक घडली. सोमारचीच ही गजाल देखून भौशीक बांदकाम खात्यान बेगोबेग ही उदकाची पायपलायन दुरुस्त करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केलेली आसा. सध्या पळोवंक गेलें जाल्यार गोंयांत उदकाची सामकीच दुश्काळ पडलेलो आसा उदका खातीर. एका सायडीन म्हादय कर्नाटकांत वळोवपाचो विशय बरोच तापला. दुसऱ्या वाटेन पेडण्या सावड्ड्या सुद्दां लोक उदका खातीर वळवळे काडटा आनी हांगासर उदका पायपलायन फुटून हजारांनी लिटर उदकाची नाशाडी चालू आसा. एका गाडयेन धपको दिल्ल्यान ह्या उदकाच्या पायपलायनीक डॅमेज जालें आनी हजारांनी उदक रस्त्यार व्हांवून पिड्ड्यार जालें. ऑल गोवा एसटी संघटनेची सोमारा रवींद्र भवन मडगांव हांगासर बसका जाली. ह्या बसकेत गोंयच्या अनुसूचित जमाती खातीर राजकीय आरक्षण आनी आदिवासींचेर परिणाम करपी हेर प्रस्नांचेर चर्चा जाली. 11 दीस गोंयाक भेट दिवपी संसदीय समितीच्या शिष्टमंडळाक मेळपाचे आसात आनी आरक्षणा विशीं चर्चा करतली अशी माहिती सचिव रुपेश वेळीपान दिल्या. आनी ज्यो कांय डिफिकल्टी आसा जे पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिवपा खातीर इन द स्टेट ऑफ गोवा त्यांनी पार्लमेंटान मारून ऑर्डिनन्स हाडचे किंवा डिलिमिटेशन कमिशन गोंयांत बसून 2024च्या पयलीं आमकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन गोंयांत दिवचे हेची आमी मागणी करतले.
आणि जे मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन या मुद्द्याचे आम्ही फाटले 2003 पासून आम्ही फायट करता. 2003 आमकां एसटी स्टेटस मेळ्ळो. अजूनही आयज आम्ही 20 वर्सां जाली अजूनही आमकां पॉलिटिकल रिझर्वेशन मेळना. या मुद्द्याचेर चर्चा जाली आणि तशेंच जी आता पार्लमेंटरी कमिटी येवपाची आसा ती 30 मेंबरांची पार्लमेंटरी कमिटी गोंयांत येवपाची आसा 11 तारखेर. सो तांकां आमी मेळपाचो प्रयत्न करतले. न्हंय येरादारी खात्या वतीन चोडण ते पणजी ह्या महामार्गाचेर सोमारसावन प्रायोगीक तत्वाचेर सोलर फेरीबोट सेवा सुरू जातली. सध्या 1 म्हयनो ही सेवा लोकांक खातीर फुकट आसतली. 1 म्हयनो नियाळ घेतले उपरांत सेवेचे दर कितें ते थारायतले. तशेंच सकाळी 8:30 आनी 9:30 वरांचेर चोडण ते पणजे आनी सांजे 5 ते 6 वरांचेर पणजे ते चोडण अश्यो 2 फेरी मेळून 4 फेरयो मारतले अशी माहिती न्हंय येरादारी खात्यान दिलेली आसा. सोलर फ्री आतां आमी ट्रायल चालू केल्या. तिका किती डिफिकल्टी ऑपरेशनल डिफिकल्टी कितें आहा तें पळयतले आमी. ते जवळ एक 8-10 दीस तरी चलतले. फॉर एग्जाम्पल आयज आमकां अशें कळ्ळें की चालू केल्या उपरांत जे आमी पंटून घातला तेका फेंडर ना ते फेंडर घालचे पडटले. फाल्यां 1-2 दिसान आमी ते फेंडर घालतले. मागीर सुकतेक परत ट्राय करून चेक करतले की सुकतेक ती ऑपरेशनल कितें डिफिकल्टी आसा जाल्यार आणि त्याप्रमाणे फुडले एक 10 दीस 8-10 दीस ऑन एंड ऑफ फेरीबोट आमी ती बोट चलयतले. आणि एकदा ते सगळे कंप्लीट काम जातकच एक साधारण 8 ते 10 दिसाचे उपरांत आमी रेग्युलर चालू करतले. सकाळचे 2 ट्रिपी आणि सांजचे 2 ट्रिपी. सकाळची एक 8:30 चालू करतले थंयच्यान 9 पणजे पावतले. मागीर 9:30 चालू करतले ती 10 पावतली. तशेंच सांजची पणजेच्यान 5 चालू करतले 5:30 पावतली चोडणा. 6 हांगाच्यान भायर सरतली पणजेच्यान ती पावतली 6:30. अशे 4 ट्रिपी पयलीं चालू करता. साधारण एक म्हयनोभर तरी फ्री आसतले सगळ्यांक. आणि त्याच्या उपरांत मागीर गव्हर्मेंट डिसिजन घेतले कितले चार्ज करपाचे ते. म्हणजे कॅपॅसिटी कशी आसता कितले लोक. एका बोटीची कॅपॅसिटी 60 आसा 60 पॅसेंजर्स. आणि विदीन 20 मिनिट्स ती पावता. आमी आतां ट्राय केली आयज 15 to 20 मिनिट्स ती हांगा पणजे पावता. ओके. सो आयज कोण तुमी लोक बीन आशिल्ले ना. आमी फक्त सकाळचे फक्त 8 ते 10 लोकच येयले. दुसऱ्या ट्रिपीक कोण येवना. तेका लागून म्हणटात की ट्रायल मातशी घेवची पडटली. लोक येता काय येना एक आणि ऑपरेशनल डिफिकल्टी कितें आसा त्या प्रमाणे आमी रिपोर्ट घालतले गव्हर्मेंटाक की बाबा लोक इंटरेस्टेड आसा काय ना. ऑपरेशनल डिफिकल्टी आमी ओवरकम आमी ते करतात. ऑपरेशनल डिफिकल्टी जाता ते आमी सॉल्व करतात. पण लोक कितले इंटरेस्टेड आसा जो पर्यंत आमी ट्रायल करिना 1 म्हयनो तो पर्यंत आमकां कळचें ना. गोंयांत कोयराचो प्रश्न दिसान दीस वाडत आसा. पयलीं शारा मेरेन आशिल्लो हो कोयराचो प्रश्न आतां गांवांनूय तोंड वयर काडपाक लागला. ते खातीर कोयराचो विल्लो लावपा विशीं जण एकल्यान पावल उबारप म्हत्वाचें अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचें म्हणणें आसा. व्हडलो राक्षस जर कोण आसत जाल्यार तो कोयर आसा जो आमकां सगळ्यांक भेश्टयता. वचात थंय कोयराचे व्हडले व्हडले ढीग जाल्ले आसा ते आमकां भेश्टोक लागलेले आसा. फक्त मुन्सिपालिटी शहरांनी न्ही गांवांनी ही समस्या क्रिएट जावपाक लागल्या. ताजेर मात करुया आणि आमी जर एक रावले जाल्यार भांगराळें गोंय करपा खातीर आणि गोंयची अस्मिताय जगपा खातीर आमकां कोणूच आडोवपाक शकचो. राज्यांतलें हवामान सतत बदलत आसा. थंड हवामानात नागरिकांक उश्णतायेची ल्हारां भोगची पडटली. फुडल्या 2-3 दिसांनी थंडेची तीव्रता वाडटली आणि उण्यांत उणें तापमान जें आसा तें 2 ते 3 अंश देंवतलें असो अदमास गोंय वेधशाळेन कळीत केला. तशेंच कांय वाठारांनी सकाळीं धुकें पडपाची शक्यता आसा. आयतारा पणजेन चडांत चड तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 21 डिग्री सेल्सियस अशें नोंद जाला. राज्यांत थंडेचें बळ ल्हवू वाडपाची शक्यता आसा. देखून नागरिकांनी भलायकेची योग्य जतनाय घेवची अशें आवाहन वेधशाळेन कळीत केलां. फुडले 4 दीस हवामानात व्हडलोसो बदल जावचो ना. ते वांगडाच वातावरण मात सुकें उरतलें.
सैमीक उदका स्रोत आशिल्ल्या कारापूर सरवण पंचायत वाठारांतल्या कोळम तळ्याक आतां बरे दीस येवपाची शक्यताय वाडल्या. ह्या तळ्याची उदरगत आनी सौंदर्यीकरण करपाचो विचार आसा तसो प्रस्ताव लेगीत सरकाराक दिला अशी माहिती ह्या भागाचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हाणें दिला. तांबड्या कमळां खातीर फामाद आशिल्ल्या ह्या तळ्याची उदरगत करपाक आडनदर जाल्ल्यान तळ्याच्या अस्तित्वाक धोको निर्माण जाला. हिंटरलँड पर्यटना खातीर ह्या तळ्याची उदरगत करतले असो प्रस्ताव 10 वर्सां पयलीं थळाव्या पंचायतीन सरकाराक दिल्लो. मात त्या प्रस्तावाचो गंभीरपणान विचार जावना. तळ्याची उदरगत करपाक आतां आमदारान लक्ष घातिल्ल्यान तळ्याक बरे दीस येवपाची आस्त वाडल्या. नैसर्गिक तळ्यां आसा ज्याची एरिया पळयली जाल्यार सादारण 3 ते 4 हेक्टर्स अशे तेजे उदकाचो तेजो हें आसा एरिया आसा. आनी अशा ह्या तळ्याचें संवर्धन करून तेजें ब्युटिफिकेशन करप हें आमी एक ठरयल्लें आसा. सरकाराच्या WRD खात्याक हे अर्ज बरयल्ला की ह्या जे तळ्यां आसा हेजें संवर्धन करून तेजें वेवस्थीत रित्या ब्युटिफिकेशन करप हें हांवें त्या खात्याक कळयल्लें आसा. तर त्या अंतर्गत आमी ह्या तळ्याचो सबंद जी बॉर्डर आहा ती बांदून काडटले आनी ही बॉर्डर बांदल्या नंतर थंयसर वॉकिंग पाथ आसपाक जाय, लायटींग आसपाक जाय वेवस्थीत रित्या. म्हणजे जणू करून तेजे रातचे सुद्दां जर कोणी गेलो जाल्यार त्या वेवस्थीत थंयसर चलपाक शकता किंवा थंय वेवस्थीत आरामान बसोंक शकता. आनी भितरले जे तेजी पात्रता आहा उदकाची ती खोलाय जी सिल्टींग जावन खंय तरी कमी जाल्ली आहा ती खोलाय वाडोवपाक जाय आनी थंयसर बोटींग सुद्दां जावपाक जाय. अशा तरेचें प्लॅनिंग थंयसर आसा. तेज्या उदकाची जी पात्रता आहा ती जेन्ना डिसिल्टींग करतले तेन्ना उदकाची पात्रता आजुनूय वाडटली आनी तेजो फायदो दुसरो म्हणजे शेतीचेर जातलो. हेजे सकयले सगळे शेतां करता शेत जमीन जी वांयगण करपाक लागून आमकां हें उदक आमकां जाय तशें वापरूंक मेळटलें. आनी ह्या माध्यमांसून शेतां म्हणा किंवा बागायती शेती आसा ह्यो सुद्दां थंयसर विकसीत जातल्यो ह्या तळ्याच्या माध्यमाच्या ह्या उदकाच्या माध्यमांसून. तर सरकारा कडेन हांवें हो प्रस्ताव दवरलेलो आसा. बिटाचें सूप जें आसता तें पिवपाक भलायके खातीर खूब बरें. बिटांत विटामीन B, विटामीन C, फॉस्फरस, मँगनीज, कॅल्शियम, प्रोटीन, फायबर आनी अँटीऑक्सिडंटा सारके पोशक तत्व आसतात. बिटांत आशिल्ले विटामीन C आनी अँटीऑक्सिडंट सारके पोशक तत्व कुडीची रोगप्रतिकार शक्त वाडोवपाक मजत करता. बिटाचें गरम सूप पिलें जाल्यार थंडी आनी फ्लूआचो धोको पयस जाता. बीट काती खातीर खूब फायदेशीर आसता. बिटांत आशिल्ले विटामीन C आनी अँटीऑक्सिडंट कातीच्यो पेशी ज्यो आसता त्यो दुरुस्त करपाचें काम करता. बिटाचें सूप वा रोस पिलो जाल्यार रगत शुद्ध जाता आनी कातीचे त्रास पयस जाता. बिटाचें सूप पिल्यार दुबळेपण कमी जाता तशेंच वजन वाडोवपाक लेगीत आदार करता. एनिमिया सारकिल्ल्या रोगांत बिटाचें सूप खूब फायदेशीर थारता. आम्याच्या मोग्यांक आतां एक खूब खुश खबर आसा. राज्यांत आम्यांक आतां नव्यो मोहऱ्यो येवपाक लागल्या. पणजे बाजारांत तोतापुरी आंबे विक्रेक येयल्ले दिश्टी पडल्या. 200 रुपया किलो अशें पणजे बाजारांत तोतापुरी आंब्यांची दर चालू आसा. पणजे बाजारांत तोतापुरी आंब्यांची रास पडिल्ल्यान बाजारांत आंब्याचो घमघम पडला. आंब्याचे मोगी आंब्याच्या मोसमांत पयशांचे कोत पळयनासतना लेगीत आंब्याचो आस्वाद घेतात. पणजेचो हो आंब्याचो बाजार पळयत जाल्यार आतां आंब्याच्या मोसमाक बेगीनूच सुरवात जातली हाची उमळशीक वाडल्या. शांतादुर्गा महिला मंडळा वतीन गुळेली वाठारांत वेशभूषा सर्त आयोजीत केल्ली. ह्या सर्तीक मुखेल सोयरे म्हणून पंच अक्षिता गावडे, संदीप पार्सेकर आनी समीक्षा शिरोडकर तशेंच महिला मंडळ अध्यक्ष पल्लवी गावडे, विश्वजा सावंत हाजीर आशिल्ले. 23 भुरगीं ह्या सर्तींत वांटेकार जालीं. म्हादयचें उदक जर घुवणान व्हेलें जाल्यार उत्तर गोंय सुक्यार पडटलें आदलो सभापती तोमाजीन कार्दोस हाणें भंय उक्तायला. आदलो उपमुख्यमंत्री तशेंच आदलो केंद्रीय कायदो मंत्री रमाकांत खलपान लेगीत भंय उक्तायला.
कर्नाटक तशेंच गोंयानूय भाजप सरकार आसा, देखून दोनूय राज्याच्या सरकारांनी समजिकायेन हो प्रश्न सोडोवचो अशें तोमाजीन सांगता. केंद्रान आनी गोंयान मादयाच्या विशयाचेर घेतिल्ली भुमिका पळयली जाल्यार गोंय भवितव्य धोक्यान आशिल्ल्याचें रमाकांत खलबाचें म्हणणें आसा. ज्या तरेन केंद्र सरकार आणि कर्नाटक सरकार ह्या प्रश्नाकडे पळयता त्या वरून दिसता की गोंयचे भवितव्य धोक्यात आसा. म्हादय जर बंद जाली उदक देंवपाचें तर गोंयांत हे हाहाकार जातलो आनी इतल्या वेळार काम सोंपचें ना तें, कारण अनेक ल्हान मोठे व्हाळ त्या वेस्टर्न घाट वयल्यान आमच्या गोंयचे वटेन सकयल देंवतात. एक जर न्हंय ताणें बंद केली तर फाल्यां त्या बाकीच्यारूय ते फाल्यां व्हाळ बंद करतले आनी उदक डायवर्ट करतले. हें जालें तर पर्यावरणाचो ऱ्हास आसा. दुसरी सगळ्यात वायट म्हणजे धोकादायक गोष्ट अशी आसा की खारें पाणी जें येता तें आतां म्हादयच्या प्रवाहाक लागून एका ठरावीक मर्यादे पर्यंतच वयर चडटा. म्हादय जर बंद जाली तर ते हें सामकें उदक इट रीच अप टू दी फुटहिल्स ऑफ दी वेस्टर्न घाट्स. थंय पर्यंत उदक गेलें जाल्यार कितें जातलें? that water will seep in the soil and salinity will spread all along the bank of this river right up to the hills. Naturally it will affect our paddy cultivation, it will affect our gardens, horticultural gardens. It will affect the entire green cover. That is our lifeline, so to say, and that happens, it will be biggest disaster for the state of Goa, and therefore the present government here, which is BJP government, and in Karnataka also there is BJP government. I think there should be some sort of understanding. Central government must intervene, some sort of understanding, and it has to be seen that Goa's share of water is maintained. मादयाच्या मुद्द्याचेर बेरेस्तारा राती उसरा मेरेन चर्चा करूया पूण शुक्रारा नाका ह्या अटीचेर वेवसाय सल्लागार समितीन मादयाच्या मुद्द्याचेर चर्चा करपाक मान्यताय दिला. विरोधकांनी रीतसर मागणी केली जाल्यार आपूण मादयाच्या विशयाचेर चर्चा करपाक वेळ दितलो अशें सभापती रमेश तवडकरान सांगला. मादयाच्या विशयाचेर बेरेस्तारची रात जागुया पूण शुक्रार नाका अशें तो म्हणटा. आतां हो शुक्रार कित्याक नाका ताचे वयल्यान राजकीय मळाचेर आरती परती चर्चा रंगपाक लागल्या. योग्य फॉर्माचेर योग्य वेळाचेर जर प्रस्ताव दिला समजा 4 दिसांच्या संदर्भात विधानसभा आयली वा विरोधी जे आमदार आसात तांणी योग्य म्हणजे म्हजे ताणें अपॉइंटमेंट घेतलीच, पण ताज्या पयलींच ताणें प्रस्ताव वचून जसो म्हजेर आरोप करप म्हणजे म्हजी भुमिका आसा की सगळ्या जाणांक विरोधकांक सगळ्या पार्टीच्या लोकांक बरोबर घेवन वचप आनी तांची समजा एखादो जेन्युइन विशय दिसलो जाल्यार त्या विशया संदर्भात म्हाका जर एखादी गजाल पटली आसत जाता की सरकाराक हांवें सजेस्ट करप रिक्वेस्ट करप आनी तें करून घेवप ही म्हणजे हाजे फुडें सुद्दां त्या विरोधकांनी योग्य फॉर्माचेर जर विशय जर मांडले आसत जाय म्हणजे म्हजे कडेन मांडले आनी त्या विशय जर हांव सरकारा कडेन मांडपाक दुवा जावपाक जाय अशें जर तांणी दिसलें निश्चितपणे हांव येवन जाल्यार तुमी कितें करतले सगळे एमएलए एकठांय करपाक हाजे पयलें सुद्दां आसा हाजे पयलें सुद्दां म्हणजे ज्या वेळाचेर पयलीं जें अधिवेशन जालें आनीक विशय हांवें ज्या वेळार म्हाका एखादें घडटलें आसत जाल्यार ताका म्हाज्या फॉराक आपोवन जे आसा त्या आमदाराक जे आसा ताका योग्य वेळाची जी ताका एडवायस करपाक जाय त्या वेळेर घेतली आसा. आतां जर ताणें सगळ्यान जर एखादे विशय जर मांडला आसत जाल्यार तांकां योग्य तरेन म्हणजे तो येवंक येता. प्रायवेट मेंबर म्हणटा सॅक्रोसेंट तो शुक्रार आमकां दिवचोच, तोय तो दिवपाक तयार ना. सो आमी ताका म्हणलें की म्हादयचेर एक डिस्कशन जावंक जाय आनी म्हादयचेर डिस्कशन जर तूं करूंक सोदता जाल्यार प्रायवेट मेंबर डेच्या दिसा म्हादय दवर शुक्रारा. ओके तो म्हणटा ना बिरेस्तारा जाय जाल्यार लेट या. सो मागीर ताका हांवें एविडन्स दिलें फ्रॉम महाराष्ट्रा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली बट BAC इज हेल्ड मिनिमम 15 days बिफोर द सेशन. सो लेजिस्लेटिव्ह डिपार्टमेंट वावर काडटा, काम करनासतना बेगीन शॉर्टकटी मारूंक सोदता. हें आमचें चार्ज आहा आनी आमी तें सिद्ध करून थंय दाखयलां. बट तांकां लज ना. ते म्हणटा फुडले खेपे 4 दीस करुया. परतो CM म्हणटा फुडलें सेशन 4 दीस करुया. आमी 4-5 कित्याक न्ही. ताका विचारलें शुक्रारा तूं खंय वचपाचो आहा भायर बी गोईंग अब्रॉड बी अशें कितें आसा, शुक्रार कित्याक तुका नाका. ते म्हणटा बिरेस्तार लेट वचूं न्ही, लेट सकाळीं 3 वचून जाल्यार जाता पूण शुक्रार नाका. शुक्रारा तांचें कितें घुसपाता तें म्हाका बरें कळना.
म्हादयचो लढो गोंय सरकार जिखतलो असो विश्वास मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान व्यक्त केला. कर्नाटकान गुणायल्ले उदक लेगीत गोंयांत परत हाडटले अशें तांणी म्हटलां. म्हादय बाबतींत उलट सुलट विधानां करची न्हय अशें आव्हान ताणें केलां. म्हादय विशीं गोंय सरकार संवेदनशीलतायेन विचार करता अशें मुखेलमंत्र्याचें म्हणणें आसा. हांव ह्या बाबतींत मुद्दामून म्हादयचो विशय येयला ताका धरूनच सांगता. म्हादयच्या बाबतींत उलयता आसतना म्हणजे आपलें ज्ञान परजळटा आसतना खंयच्या खंय वयचें न्ही. ताजे फाल्यां सकाळीं रिकॉर्ड म्हणजे एक दोन हांव सगळें म्हणना, एक दोन उलयता आसतना पयर चुकून नाका जाल्लें उलोवपाक लागला. ताचे निर्मलाताई थंय आसा. सुप्रीम कोर्टान वेगळे इम्पॅक्ट आमचेर जावचे न्ही हाजी चिंता तितकी करची. जें खरें आसा, फॅक्ट आसा आनी जो उलयता त्या हितूंतल्यान आमकां परत इम्पॅक्ट सुप्रीम कोर्टात जावचे न्ही इतकी दखल घेवची. एकटो पयर रातचो उलयता आसतना खंयच्या खंय पावलो तेकाच खबर ना आपूण खंय उलयता तो. म्हणून फक्त ती म्हजी काळजी आसा. अदरवायज म्हादयच्या बाबतींत राज्य आमी जे परतूय सांगता, वी आर व्हेरी सिरियस. द गव्हर्मेंट इज व्हेरी कन्सर्न अबाउट द म्हादय. त्या खातीर 2012तल्यान भारतीय जनता पार्टीचें सरकार टायम टू टायम ह्या गोष्टीचो फॉलोअपूय घेत आसा आनी टायम टू नो डावट आयच्या घडीक DPRाक एप्रुवल दिलां हांव ना म्हणना, बट ताज्याय खातीर DPR एप्रुवल दिलां तें फाटीं घेवचें. म्हादय वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी फॉर्म करची. तिसरी गजाल आमी तांकां नोटीस ऑलरेडी सर्व केली. ओके, आनी सुप्रीम कोर्टात आमी अपील करता. ह्यो चारूय गजाली सरकाराच्या वतीन कंटिन्युअसली हेजो आमी पाठपुरावोय करतले आनी कंटिन्युअसली म्हादय वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी फॉर्म करून डायवर्ट जाल्लें उदक परत एकदां म्हणजे गोंयच्या कळसा ह्या नाल्यांतल्यान परत एकदां ते म्हादयच्या वाटेंतल्यान येवचें हाच्या खातीरय सरकाराचो प्रयत्न आसतलो. आनी आमी जर एक रावले जाल्यार भांगराळें गोंय करपा खातीर आनी गोंयची अस्मिताय जपपा खातीर आमकां कोणूच आडोवपाक शकचो ना. निश्चित रित्या म्हादयचो लढो आमी जिखतले. इतकेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां पुराय करता. देव बरें करूं. हे आशिल्ले आवाज गोंयचो. हे बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. अश्यो आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाचें YouTube चॅनल. फेसबुकाचेर सुद्दां गोमंतक TV फॉलो करा. पळयत रावात गोमंतक TV.